आता खबरो विस्तारान मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार उपचारा उपरांत गोंयान आयल्या उपरांत सोमारा पयले फावट राज्यांतल्या 40 मतदारसंघातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांक मेळटले. तांच्या वांगडा संवाद करतले. ह्या कार्यक्रमाक व्हड संख्येन कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावची म्हण मागणी भाजपाचे म्हणणारे दत्तप्रसाद नाईक हांणी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज. फाल्यां 16 जुलय आमचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आपले ट्रीटमेंट घेवन परत गोंयांत आयल्या नंतर पयले खेपे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे जे कार्यकर्ते आसा 40 मतदारसंघांचे तांकां फाल्यां एड्रेस करतले आमचे पणजे कम्युनिटी हॉलांत सांजचे 4 आणि सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक ऑलरेडी मेसेजी पाविल्ल्यो आसा. आपल्या आमच्या मंडळाचे थ्रू सगळ्यांक फोनूय गेल्ले आसा, मिटिंगूय हाच्या संदर्भात जाल्ल्यो आसा. एक अराउंड 1200 कार्यकर्ता अक्रॉस गोवा ह्या फाल्यांच्या आमच्या कार्यक्रमांक हजर आसतली. 4 ही आमची जी मिटींग आसा ही स्टार्ट जातली. सो मागता सगळ्यां कडेन की बरे मोठे संख्येन येवचे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि एक सगळ्यां मदीं जशें आमचें इंटरेक्शन जाता जायत आसा. प्रत्येक कार्यकर्त्या मदीं बरी उमेद आसा. सगळ्यांकूच मनोहर भाईक आयकपाक जाय, तांचे विचार आयकपाक जाय. फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी भाई परत आयल्या नंतर की कार्यकर्त्या बरोबर एक इंटरेक्शन भाई परत आयल्या नंतर प्रत्येक कार्यकर्त्याक सामकी एक उत्सुकता आशिल्ली की भाईक बेगीन मेळचो म्हणून, भाई कडेन उलयचो म्हणून. सो प्रत्येक कार्यकर्त्याक संबोधीत करपा खातीर एक कार्यकर्ता संमेलन आमी दवरिल्लें आसा. एक कार्यकर्त्यां बरोबर एक बरें इंटरेक्शन जावचें ह्या निमित्तान हें दवरिल्लें आसा.